नमस्कार. यूथ ऑफ GSP आजी आम्ही दुबईंतू आशिल्ल्या आमगेल समाजाचे नक्षत्र ना स्टार्स म्हणत तांगेले संदर्शन करून तांगेल जिवनांतू तांणी अनुभव केला तसल्या तांगेले चॅलेंजेस कसे आशिल्ले तांगेल मुखारी हें एक सक्सेसफूल जर्नी म्हूण आमकां दिसला रे ताजी मुखारी ताजी मागशे आशिल्ले एक हॉर्ड फेस केला तसल्या चॅलेंज कितले कश्ट आशिल्ले मागीर तांणी त्या पुरा ओवरकम करून आयज दिवसाक आमगेल मुखारी एक साधन करता म्हूण जाल्यार ताजे एदूर तुमी आज कसं पळयतसाची तुमकां कितले नमुन्याची एक प्रेरणा मेळटा म्हूण सांगता जाल्यार स्टार्स ऑफ GSP कार्यक्रमाचे अनेक संचिकेंतू आज आमगे तसची शैलेश शेणय आणि प्रगती शेणय तांकां दोग जाणांक ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. CA शैलेश शेणय मॅम आज काल न्ही एक 20 वर्सां किंवा पुढेची हांगा येवन दुबईंत येवन ह्या फिल्डांत म्हळ्यार चार्टर्ड अकाउंटंट ह्या फिल्डांतू तांणी केला एक अचिवमेंट आज आमी तुमगेल मुखार दवरपाची. कशें जाल्यार म्हळ्यार तुमी हे आमगेल्या सिरीज पळयतसाची डॉक्टर जावं ना फायनान्स डिपार्टमेंट ना बिजनेस ना प्रोफेशन विंगड रितीन आमगे समाजा जन आजी कर्नाटकांतूय दक्षिण कन्नडा उडुपी थंय लागून हांगा येवन तांणी केल्लें एक नांव ना काम आमकां एक नमुने हॉट रितीरी स्फूर्ती दितस ना प्रेरण दितस ना एक शक्ती दितस म्हणत तशें आसतना शेणय मामाले त्या टायमार तांणी हांगा येवका म्हूण लेखील दिवसू ना हांगा येत तरी त्या सुरवेक तांगेली इनिशियल स्टेज कशें आशिल्लें म्हूण नेमको शेणय माम कसं म्हणटाची तुमी मुलकीचे मूलतः हय मुलकी पण बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबय. हांव हांगा 2000 मुंबय सोडून सुरवे बारेन आचूंक लागलो आनी 2002 हांगा दुबय आयलो. तर दुबय येत तरी द फर्स्ट थिंग हें म्हळ्यार दुबय मोरलेस आमगेले गांवचे मणके म्हणी येता की मुंबय मणके म्हणी येता बिकॉज मस्त हांगा इंडियन्स आसा ती विंगड स्टेट आहा तुगून त्या निमित्त ते एक कम्फर्ट फॅक्टर एक आसता दुबय येत तरी. आनी आमी रापचे एरियान थंय मोरलेस इंडियन एरियान आशिल्ले आमी त्या निमित्त ते एक कम्फर्ट फॅक्टर आशिल्ले निमित्त टू स्टार्ट युअर जर्नी दुबयन तूं चिके कम्फर्टेबल जाता. ओके. सो तुमी सुरवेक दुबय येवका म्हणून म्हळ्यार तुमगेले CA करतना ना शिकतनाची ते एक ड्रीम आशिल्ली की ना इट्स बाय एक्सिडेंट ऑर चान्स? बदल म्हणचे गेल्यार ते एक बाय चान्स आशिल्लें. केन्नाय उल्लेख कनी आशिल्लें हांव इंडिया सोडून भायर वता म्हणून बट इट वॉज जस्ट अ चान्स. एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी भायर वचच्याक कना मना लेख कनाशी टूक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी आनी ताजे मागीर इट वॉज अ गुड जर्नी. घरांत म्हळ्यार वचच्याक त्या टायमार कशें आशिल्लें एक सपोर्ट कशें आशिल्लें अण्णाले अम्माले? सपोर्ट आशिल्लें इनिशियली म्हळ्यार हांव थंयतून भायर सरतना वय एक 4-5 वर्सां चिके दुड्ड कमोवन हांव पास येता म्हण लेखिल्लें पण पुरो जाणांक तशी लेखचे. करेक्ट. पण हांगा येत तरी एस्पेशली दुबय इट ग्रोज ऑन यू आनी पुरा सरावंडिंग्स इंडिया म्हणके आशिल्ले निमित्त वापस वचूं तुका म्हणून एक दिसना. तर त्या निमित्त गेले 20 वर्स लागून हांव दुबयंतू आसा. ओके. तेन्ना तुमकां हांगा तुमगेल फिल्डाक तितले ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली की ना तुमी क्रिएट करताची बाय हार्ड वर्क बाय गॉड गिफ्ट कशी त्या मुखार वता आयलीची? इट्स अ कॉम्बिनेशन हांव म्हणयता. ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा पण ते ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करची दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी ग्रॅब कर न्हू हाव यू डेवलप युअर सेल्फ. हांगा मेन हें म्हळ्यार कल्चरल डायवर्सिटी. आतां तुमी इंडियान काम करतना पुरा तुमगेले इंडियन्स त्या निमित्त चिक्याना पुणी चिके कल्चर मोरलेस सेम आसता. पण हांगा तुमी एक कंपनी समकल्यार तुमगेले बॉस इजिप्शियन आसच्या पुरो तुमगेले कलिग्स अरेबिक आसच्या पुरो थोडे इंडियन्स आसच्या पुरो थोडे ब्रिटीश आसच्या पुरो ते पुरा कल्चर्साक ओट्टू घेवन तुमी कशी मुखार वचूं येता दॅट इज द की टू युअर सक्सेस हांगा. हय. त्या म्हळ्यार
थंय काय हांगा व्यत्यास त्या मुख्य जावन त्या लँग्वेज आसल्यार भरला खाण जेवण त्या वय कॉमन आसलें. वय खाण जेवणाक इंडियन खाण जेवण मेळटा आनी आमी No घर कडेन आमगे फॅमिली उठ्ठो आशिल्ली निमित्त ताजे प्रॉब्लेम येना. आनी लँग्वेज आय थिंक हिंदी दोन्ही कडेन वय चलता. इंग्लीश इज कॉमन लँग्वेज. इंग्लीश आनी हिंदी खंय चलता पळय. हय. तर त्या निमित्ती लँग्वेज बॅरियर येना पण कल्चरल डायवर्सिटी आशिल्ले निमित्ती हाऊ टू विंगविंगड कल्चर लोकांक तुमी ओट्ट घेवन बिकॉज वेन यू वर्क इन अ कंपनी इट्स टीम वर्क पळय. टीम वर्क म्हळ्यार यू नीड टू कीप इन मायंड एवरी वन्स कसो म्हणटा ताका तांगेल स्टायल ऑफ वर्किंग म्हणा ती तांगेल लेक्चर द वे दे थिंक यू गॉट टू कीप इन मायंड एवरीथींग. सो वेन यू कीप इन मायंड द टीम वर्क तुमगेले कल्चरल येवय कसले तांगेल कल्चरा विशयी चिकेपणी जाणीव आसका लागता आनी ताजे खातीर थोडे एफर्ट्स घेवपा लागता आनी वन्स यू आर देर देन इट बिकम्स इजी. ओके. सो तेन्ना आनी आत्ताक ऑपॉर्च्युनिटीसान तूं कसले व्यत्यास आसा की शेणे माम? मध्येन तूं थोडे ऑपॉर्च्युनिटीज उणे जाल्लेले अरावंड कोवीड टायमारी तेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मस्त उणे जाल्या थंय मस्त लोकांक वापस वचका पडलें. पण आत्तां हगूर हगूर आनी काही चड ऑपॉर्च्युनिटीज येतर आसा ती. सो इट्स अ व्हेरी गूड टायम टू कम टू दीस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पण एकेच की येताना मस्त हाय एक्सपेक्टेशन दवरून येवच्या नजर. You should be able to adjust, you should be able to accept things as they are. And then हगूर 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 तुम्ही मुखार वयता. स्टार्टिंगाक येताल्यांक एक ड्रीम आसता तुमी एका मल्टीनॅशनल कंपनींत एक टॉप पोजिशनांत आसाची तसले वचका म्हणून ते कशी ते वचका म्हण जाल्यार खंय लागून सूर करता जाता? पळय हांव सुरव्यांक येताना हांव काय मल्टीनॅशनल कंपनी वचनी. म्हगेलें फर्स्ट जॉब लोकल कंपनींतू आशिल्लें. पण लोकल कंपनींत जॉयन जावन तूं तुगेले सोशल स्किल्स कशी यूज करता तुगेले नेटवर्किंग स्किल्स कशी यूज करता दॅट इज द की. आतां बिंग अ चार्टर्ड अकावंटंट हांगा आमगेले CA चॅप्टर आसा वीच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनफॅक्ट द बिगेस्ट चॅप्टर इन द वर्ल्ड. हांगा त्या चॅप्टर कमिटीरी हांव 5 वर्सां आशिल्लो. सो थंय मस्त नाल गुर्त जालो. तशींची हांगा 2004 तूं आमगेले थोडे ग्रूप मेंबर्स आशिल्ले तांणी आमी हांगा UAE आमचेगेले समाज एस्टॅब्लीश केल्ले. तांतूं मस्त काम केल्लें आमी. हांव सेक्रेटरी जावन आशिल्लो, वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. अल्टिमेटली 2013 हांव प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. तर तशी पुरा नेटवर्किंग आनी सोशल स्किल्स यूज केल्ले निमित्ती ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळी की कोणें सांगता वय रे हांगा एक ओपनिंग आसा पळय तूं ट्राय कर जाल्यार म्हणून. ऑफकोर्स then it's up to you तूं तुगेले कशी तुगेले एज्युकेशन स्किल्स की तुगेले वर्किंग स्किल्स कशी यूज करता. बट एटलिस्ट नेटवर्किंग आशिल्ले निमित्ती एक कळटा की वय हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा थंय एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून. सो दॅट्स वाय हगूर 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 आय केम अक्रॉस सम ऑपॉर्च्युनिटीज आनी अल्टिमेटली गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी इन अ मल्टीनॅशनल. आनी त्या कंपनींत हांव गेल्ले कितले ते 12-13 वर्सां आसा. 12 years त्या कंपनीन आसा हांव. सो तेन्ना आनी आत्ताचे जनरेशनान तूं व्यत्यास आसा म्हूण दिसता की ना सेम कांय व्यत्यास ना? आमी तांणी तशीच त्याची फेस केला आत्ताय त्यांची चॅलेंजीस आसता म्हूण दिसता? चॅलेंजीस कॅन बी डिफरंट. पण आतां हांव फेस केलेले चॅलेंजीस नीड नॉट बी द सेम वीच अदर्स वील फेस. बट मोर ऑर लेस using your networking is the key to today's success. Because skills मस्त लोकांक आसता ती. टेक्निकल स्किल्स म्हणा एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स मस्त लोकांक आसता ती. बट तूं इन अ सोसायटी हाव यू गो अराउंड इन अ सोसायटी हाव यू टॉक टू पीपल हाव यू प्रेजेंट युअर सेल्फ टू द पीपल दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताजे निमित्ती इफ दो स्किल्स इफ यू हॅव बिकॉज today soft skills are more important more than the technical skills. My opinion is you should have more of soft skills. If you have the soft skills to back your technical skills I think you can achieve that success. ओके. तुम्ही मूलतः मुलकी जाल्यारी बॉम्बेन तो होड जाल्याली चिपळे जावन तुम कितले बॉम्बे तसले गांव हांगा येवन इतले अचीव करूंक एक इन्स्पिरेशन जाल्लें म्हणत की? बॉम्बे आशिल्ले निमित्त येस अ फ्यू थिंग्स यूजफूल पडले म्हळ्यार एक तरी म्हळ्यार द सोशल स्किल्स. सेकंड थिंग थंय आय वॉज असोसिएटेड विथ मेनी सोशल ऑर्गनायजेशन्स. तेजे निमित्त एक
लोकाला उलोवच्याक म्हणा लोकाला वचून मेळच्याक टू बी प्रोएक्टीव ते आशिल्ले निमित्ती दॅट रियली हेल्प्ड इन द इनिशियल स्टेज म्हळ्यार एक कसं म्हणटा ताका एक हाऊ डू आय एक्सप्रेस दीस आतां खंयचे नव गांवां चमकल्या कोणे तुका दिसलें आतां वेदर तूं वचून तागेला उलयत सुरवे की यू वेट फॉर पीपल टू कम एंड टॉक टू यू that makes a difference. Even the confidence levels for that Right. matter. You should be confident about yourself. Have trust in yourself, have confidence in yourself. Correct. That's the key. ओके आता मस्तने CA कोरनो आमगेल गांवांतू हे कार्यक्रम पळयत आसतल्यांक तुम्ही 2 सेंटेन्स म्हणजे कसं म्हणत हेणे मॅम Develop your soft skills, number 1. Number 2, keep proper information about what's happening in the world. Be alert to your surroundings. Don't limit yourselves to a cocoon. In the sense means a frog in the well antabla. Tashi जाऊ नका ती. Come out of it. Be aware of your surroundings. What's happening in your surroundings? What's happening what the new things that are happening in the world. So that's what is more important. म्हणजे कम्फर्ट झोन सोडून बाहेर येऊ का बाहेर येऊ का कम्फर्ट झोन सोडून बाहेर येऊ का फर्स्ट दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग मग तुम्ही एक कडेन CA जावन तुमगेल प्रोफेशनान बिजी आसला रे आनी एक कडेन आमचे गेल समाजाक ಒಟ್ಟು करका तांतू काम करका तांत एक तुमगेलेच एक इन्वॉल्वमेंट दाखोवन नेक्स्ट जनरेशनाक एक स्पोर्टिव जावन एक स्पिरीट दिवं का म्हणून त्या प्रकार कशी टायम मेळ्ळी की इट्स ऑटोमॅटीक टायम मेळना टायम काडका लागता टायम केन्ना मेळना आय मीन वय चिके एक्स्ट्रा टायम फॅमिली टायम चिके सॅक्रिफायस करका पडता बट तांतू म्हाका मुगेल बायलो सपोर्ट मस्त मेळ्ळा त्या निमित्त तें साध्य जालां म्हणजे तुम्ही प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले आमचे गेल समाजान 2013 ओके कशी ते तुमगेल म्हळ्यार स्कील पळोवन तुमी जबाबदारी घेताची तुमकां दिल्यार तुमी आपास त्या मुखार व्हरताचे म्हण जनां लेखील निमित्त तुमकां ते अवकाश मेळ त्या टायमार तुमी ते घेवन कसं करूं साध्य जालें म्हणून जनां ಒಟ್ಟು करून हय द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट आमी आमगेले समाजाचे चेडवांक चड एनकरेजमेंट दिलें म्हळ्यार वेरियस प्रोग्राम्स लायक टॅलंट्स डे वेर ते चेडवांक तांगेले टॅलंट्स कळकल आसता डान्स की सिंगींग की स्किट की फॅन्सी ड्रेस की तांतू पुरो तांकां आय मीन शो द स्किल्स ते साध्य जाले बट एट द सेम टायम आमगेले वर्साक एक पटी एन्युअल डे जाता आशिल्लो वेर आमी भायले आमचे गेले आर्टिस्टांक इंडियांतून आपयता आशिल्ली ती आमचे गेलो कर्नाटका आर्टिस्टाक विलास नायक आर्टिस्ट वय ताका हाडयला आमी मागीर कुद्रोळी गणेश ताका हाडयला आमी मागीर पुत्तूर नरशिंव नायक तांकां हाडयला आमी तशी एन्युअल डे वेळार तशी पुरो प्रोग्राम जाता आशिल्लो अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी आमगेले कल्चर लायक चुडी पुजा एक सत्यनारायण व्रत त्या वेळी दवरता आशिल्ले आमी भजन जाता आशिल्लें प्लस आमी आमगेले NSSI आसा हांगा नारायण सेवा समिती दॅट तांगेले प्रोग्राम्स मस्त पुरो जाता आशिल्ली ती सो यू आर नियर टू युअर कल्चर एट द सेम टायम आमी चेडवां खातीर टोस्ट मास्टर्स क्लब म्हळ्यार वॉट यू कॉल द चिल्ड्रन्स टोस्ट पब्लीक स्पीकिंग स्किल्स चेडवां डेवलप करूंक सो दॅट लोकांले उलोवच्याक टू गिव दम कॉन्फिडन्स ते आमी क्लब स्टार्ट केलेले वेरीन मस्त चेडवांक ताजो फायदो जाला सो हें पुरो केलेलें हांगा आतां डेस डिकेड 2 दशकां मागीर अशें पळयतना तुमी स्टार्टींग एक म्हणल्यार मस्तना 4-5 वर्सां नंतर आपास गांवां वचा म्हणून शेणवा म्हाका दिसला की केन्ना आपास एक गांव वचून तेची सेटल जावया बदल म्हणचे जाला ना ओके आय वोंट लाय बदल म्हणचे जाला ना बिकॉज हांगा आमी गांवां कसले वता ती बिकॉज आमकां आशिल्ले कडेन आमगेले कल्चर मेळना आमगेले फ्रेंड्स मेळना ते आमचे गेले म्हण आमगेले रिलेटिव्ज सो तुमगेले जर रिलेटिव्ज तुमगेले आमचे गेले फ्रेंड्स तुमगेले आमचे गेले कल्चर तुमकां हांगा पुरा मेळच जाल्यार वापस वच्चे एटलिस्ट आय डिडंट फील इट मुल्कीन तत्ते तुमगेले फॅमिली आसकी कर्नाडा मुल्की म्हळ्यार एक्झॅक्टली कर्नाडा आसा आमगेले वच्चे आसा आमगेले चवथी वेळा एक 2 वर्सां एक पडी वच्चे आसता चवथीक
आतां इनफॅक्ट रिसंटली आमी वचून आयले मात्र हय वचा आसा आमकां. तुम्ही आनी म्हळ्यार रूट्स कसले विसरनाशी ना, हांगा ते ना, दवरून ना. घेवन ओटूचे बॅलन्स प्रोफेशन रूट्स विसरूनच केन्नाय मनशान तागेले रूट्स विसरूनच नेवर. आतां हे कार्यक्रम पळयतल्यांक ताणें स्टार्टींग आतां CA घेतला मात्र ना CA परीक्षा बरयतसाचे मात्र म्हण जाल्यार तांकां एक तांणी मस्त लाँग वे टू गो म्हणत खंय लागून सूर करतात ताणें पळय फुडें ओनली चार्टर्ड अकाउंटन्सी वॉज अ व्हेरी बिग क्वालिफिकेशन. पण आतां दर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. सो अपार्ट फ्रॉम बिईंग अ चार्टर्ड अकाउंटंट तांणी विंगर कसलें एडिशनल क्वालिफिकेशन केल्यार दॅट वील रियली हेल्प देम. स्पेशली दुबय येवका म्हण जाल्यार वय इट वील हेल्प देम. आनी दुबय म्हण न्ही इवन इंडिया भायर खंय वच्चाक इफ यू नो वन फॉरेन लँग्वेज दॅट हेल्प्स. सो डोंट रेस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू चार्टर्ड अकाउंटन्सी. एक एडिशनल क्वालिफिकेशन घेया ती. And technical skills, your computer skills at Power BI, at Excel is no more that important. Power BI is important. So similar type of technical skills in the field in which you are, which can be useful to you in your work. That they should develop. They should शिकू का त्यांनी. आणि most important, तुम्ही परदेश वतना तुमगे लँग्वेज is not going to help you. So unless you are fluent in English, at least in English, it can prove a bit difficult. सो बॉम्बेंत आशिल्ल्यांक ना तेकाड आशिल्ल्यांक दुबय मात्र एक बेस्ट चॉयस म्हणटा की ना तांणी विंगडे खंयचे कंट्री तुम्ही केन्ना प्रयत्न केल्लो आसा की काय ना विंगड खंयचे कंट्री हांव प्रयत्न करनी. इफ यू आर लुकिंग एट द मिडल ईस्ट there's nothing to beat Dubai. Dubai, Abu Dhabi, of course. UAE. Let me say UAE, not Dubai. UAE. Okay. Best. Why? And अनेक simple thing. When I said English improve करचे या करात म्हळ्यार म्हाका ल्हान म्हाका शिकयलें which even today I believe it has helped me. तुमगे न्यूज पेपर येता घर कडेन सदांची एक अर्ध घंटा का 15 मिनिटां त्या न्यूज पेपर होडान वाजूया ती एज इफ यू आर गिविंग अ स्पीच. इंग्लिश न्यूज पेपर एज इफ यू आर गिविंग अ स्पीच टू समवन तशी तुम्ही उलय ते वाजून यू आय मीन युजींग ऑल द पंक्च्युएशन्स कॉमा आशिल्ले कडेन कशी करका फुल स्टॉप आशिल्ले तेन्ना कशी करका ते पुरो तशी या कर इंग्लिश वेन यू स्पीक लावडली मनान न्ही स्पीक लावडली एज इफ यू आर गिविंग अ स्पीच दॅट कॅन डेफिनेटली हेल्प पॉलिश युअर इंग्लिश स्किल्स. ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಎತ್ತಾನ ಕಂಚೇಚಿ ಯೂತಾಕ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾ ಸಂದೇಶ ನಾ ಕಿವಿ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾಚಿ ಕಥೆ ದಿವಚಾಕ ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಕಸ ಮಾಡಿತ್ತು. Believe in yourself, trust your culture, and don't forget your roots. That's all. Okay, yes. Thank you very much, शणे मॅम. तशी जी शैलेश शणे प्रगती शणे दोघांना काय तुम्ही येऊन आजी हांगा आशिल्ली एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी घेवका म्हण जाल्यार मातशी कितले प्रयत्न आसका जाता कितले रितीरी आमी होमवर्क करका जाता त्या केल्ल्या निमित्त आज आमगेले मुखार आनी सक्सेसफुल पीपल दिसता अशा पडटा जाल्यार तांणी एक नमुने री मातशी त्या पुरा चॅलेंजस ना पुरा अचिवमेंट मातशी तांणी केल्लो प्रयत्न आज सांगिल्लो आसा CA शैलेश शणे मामान तांकां आनी तांगे सगळे फॅमिलीक देवाल अनुग्रह स्वामील आशीर्वाद नित्य निरंतर असो तांणी करचे मुखारचे प्रति एक काम सक्सेस जावो आनी तांणी आमगेल समाज अशीची ओट्ट घेवन मुखार वच्चाक तांकांय केन्नाय देव आयुष्य आरोग्य नित्य निरंतर दिवो म्हणून सांगताची. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. हे आयच्या स्टार्स ऑफ GSP मुखार अनेक स्टाराल वट्टू आपास मेळ्या तांगेल्या उत्तर आयकुव्या तांगेल्या अचिवमेंट पुरा आमकां एक तरी पॉझिटिव्ह फिलींग हाडो म्हण सांगताची. मुखार संचिकेन तूं आपास मेळ्या सगळ्याक देव बरें करूं.